विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। गोंयची शेतां विशयाचेर काँग्रेसीन शेनवारा पत्रकार परिशद घेतली। खऱ्या अर्थान गोंयांत जी खाजनां आसात ती वाटावन दवरपाक सरकार कांयच यत्न करिना म्हण आरोप काँग्रेसीचो आसा। पर्वरे सुकूर वाठारांतल्या शेतकी जमनीच्या प्रश्नार पर्वरे काँग्रेस गटान मुद्दे मांडले। आरडी एक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आयच्या पत्रकार परिशदेचो जो विशय आसा तो जावन आसा गोंयची शेतां। आनी शेतां आयज जो विशय घेता तो पर्वरी वाठारांतले सुकूर आनी पोमुर्फा ह्या दोनूय कम्युनिटीक लागपी शेतां जी आसा जी पर्वरी मतदारसंघान येता। शेतांची सगळीं कामां म्हाका खबर आसा आनी जर खरें बरें शेत करतलो जाल्यार ते शेताक वाळुल्यो आसपाची गरज आसा, व्हाळ आसपाची गरज आसा। शेतान जर उदक तशेंच सांचून उरलें जाल्यार शेत वाडोवंक शकना, शेत कुसता। शेतांत पीक बरें येवंक शकना, तेका उदक वचपाक व्हाळुल्यो आसपाच्यो पडटा, व्हाळ आसपाच्यो पडटा आनी ते व्हाळ न्हंयेन पावपाचे आसपाक। सो आयज जे पर्वरी वाठारांत जो प्रश्न आयज शेतकाराच्या मुखार आसा थंयसर शेतां पुरोवन रस्तो केला आनी हो रस्तो शेतकाऱ्या खातीर नासून खंयच्या तरी एका बंगल्याक एक बरी सुविधा दिवपा खातीर हो रस्तो जाला। आनी हो रस्तो जाला करता आसतना कसलीच परवानगी घेनासतना हो रस्तो थंयसर जाता। हांव शुकुरवाडीचो शेतकार आनी आमी आमचे माय पायन पुर्वजां सगळीं शेताचेरूच जियेला आनी आजून पर्यंत शेताचेर आहा। आनी आमी कुमार मुडक्यो करपाचे मनशां ते दोनूय जाल्यार पुर्तुगेज तेंपा आसतना आमची शेत आनी मुडक्यो करून संवसार केला आनी आजून पर्यंत करता। पण ह्या वर्सा आमकां भरपूर त्रास जाला कित्याक गेल्या आयतारा दीस आमी तोरो लावन सोदलो पूण शेत तयार केली, शेत बुडलां। शेताक उदकूच देवना, एक दीस देवना, 2 दीस, 3 दीस देवच ना। कामाक लायटी पळयती मनशां आमचे बेजार जाली कित्याक आमकां सांगलेलें आमी बुडलेलें आसता कशें लायतले शेत। तेका लागून आमी तेंकां मातशी रिक्वेस्ट केलो फुडले पाट लावया म्हणून आनी 2-4 दिसां लाय तरी आसतना तेणें सॅटर्डे उतर दिल्लें लागून येता म्हणून। ते दिसा शेत बुडलें ना, देंवच ना, उदकूच देवना। इतले वर्सां केन्नाच देवना उदक आसून नासलें पूण ह्या वर्सा सारकेंच ना। All wrong things happening in Porvorim constituency, my forum as the president and my members take up issues, lot of issues of illegalities in Porvorim and elsewhere too. And तुम्ही जाणा, I am also a farmer. I am a major farmer in full of Kharre, Bade, Arani. I have almost 2 hectares of fields there. You know. पण ह्या वर्सा कितें जालां? लास्ट इयर उदक रावनासलें, उदक सगळें पावस पडटालो 4-5 दीस कंटिन्युअसली आनी उदीक वेतालें, देंवतालें, मातशें वत आयलें 4-5 वरां उदीक वेतालें। पूण ह्या वर्सा उदीक देंवत ना पूण सालिसबाब हांगा आयला बेजार जावन आनी हांव डेली शेतान वचून पळयता उदीक देंवना पूण देंवना कित्याक ताका रिजन आहा। आमच्या एक्स रेव्हेन्यू मिनिस्टर एंड प्रेझेंट MLA मंत्री रोहन गावंडे, that is his brainchild to have roads, give access to farmers so farmers can do heavy production. But what production? This is not production for the farmers. खऱ्या अर्थान पर्वरीन कितें चल्लां ते लोकांक खबर ना। खरेंच काय गोंयकारपण, खरेंच काय एक ल्हान लोकांचे वेलफेअर पर्वरीन जाला। सुकूर तुमी पळयलो आसतलें, म्हापसा टू सुकूर जी हायवे आसा त्या हायवेचेर दाव्या हातीक एक व्हडली शेताची जमीन आसा आनी ही शेत जमीन पर्वरच्या शेतकारांची, त्या थंयसरले टॅनंट आनी कोमनीदाद ऑफ सेरुला आनी कोमनीदाद ऑफ पोंबुर्फा ह्याच्या मालकीची ही शेतां। अचानक ह्या शेतांनी डेव्हलपमेंट जावपाक लागलो आनी डेव्हलपमेंट तर कसलो 5-5 मीटर वायड रोड्स शेतांतल्यान बांदले गेले। एका जाग्यार 5 मीटर, खंयसर 4 मीटर, खंयसर 3 मीटर अशें नेटवर्किंग ऑफ रोड्स इन द फिल्ड्स ऑफ सुकूर। आनी शेतकारांक सांगलें हे तुमकां ट्रॅक्टर व्हरपाक म्हूण तुमच्या बऱ्या खातीर। पण शेतकऱ्यांची NOC घेतली ना, शेतकऱ्यांक विश्वासान घेतले ना
त्याच प्रमाणे कोमनीदादीची NOC ना, लँड एक्विजिशन केल्लें ना, पंचायती कडसून कसलो परवानो ना, अशें आसून टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग एक्टाचें सुद्दां वायलेशन जालें.